कार्मेल किरण कुटुंबातर्फेन तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो नमस्कार. आमचे दायज आमच्यो रिवाज्यो कोंकणी कॅथोलीक समुदायांत जिविताच्या हर एका हंताक प्रामुख्यता दिवन विविध आचरणां संप्रदाय रिवाज्यो आमची मलगडी पाळणस आयल्यांत. हर एका रिवाजाचो महत्व या विशेषता या अर्थ आमकां कळीत ना, तरी आजून आमी तांतल्यो जायत्यो रिवाज्यो आनी संप्रदाय पाळणस आसा. हो एक स्पर्धो आयोजन करच्या मारिफात आमी सकट लोकांतय ह्या विशयान जागृती उठोवन तांणी एकामेका लागीं विचारन ह्या सवालांक जवाबी सोदूंक तांकां एक अवकाश करून दिला. भोव अर्थभरीत रिती रिवाज्यो आमची मलगडी पाळण आसली. आमचें जिवीतच एक संभ्रम आनी आमच्या जिवितांत कितली दादोसकाय आसा तें ह्या रिवाजा मारिफात आमकां कळीत जाता. आमची मलगडी जिविताच्या हर एका हंताक कितली प्रामुख्यता दितली म्हणलें ह्या आचरणाद्वारी आमकां कळटा. आमी पयलो अवस्वर येदोळसो संपयला. गर्भेस्त स्त्रियेक गुरवारीक धाडच्या विशयांत कितें सकट संप्रदाय रिती रिवाज्यो आसात त्या विशयांत आमी गेल्लीं सवालां आनी ह्या सवालाक तुमी जायत्या जाणांनी कितलेशागी जाणां कडेन विचारन ताका अर्थ सोदून काडन तुमी तुमचे जवाबी व्हिडिओ मारिफात आमकां धाडून दिल्ल्यो आनी त्या विशयान विश्लेशण करन बरोवणी करन आमी इनामां वांटून जाल्यांत. तुमकां समेस्तांक शाबासकी पाठयता तुमी केल्ल्या प्रयत्ना खातीर. आनी आतां परत आमी दुसऱ्या हंताक मेट काडटा. दुसरो हंत आसा बाळंतेराचो. बाळंतेर कितलो एक प्रमुख हंत म्हूण आमी जाणाव. हर एक मनीस ह्या संवसाराक येता तर तो हंत उतरून येता आनी बाळंतेरा मारिफात एक स्त्री आपलो जीव रिस्केर घालन नवो जीव ह्या संवसाराक हाडटा. जीव रिस्केर घालन म्हणटना तिका तिचो जीव उरता वा ना त्या विशयांत कांयच नक्की सांगूंक जायना. तरी खंयचीच स्त्री आवयपणाक ना म्हणना. ह्या आवयपणाच्या वर्त्या हंताक आमी बाळंतेर म्हणटा आनी ह्या बाळंतेराच्या हंतांत जायत्यो रिती रिवाज्यो आटापून आसात. गर्भेस्त स्त्रियेक तिचें प्रसूतपण बऱ्या रितीन जायचें, भलायकेवन भुरग्याक तिणें जल्म दिवचे त्या देखून तिजी वर्त्या मोगान जतन घेतात. तिका सारकें पालन पोशण तशेंच खंयच्या वेळार कितें गरज आसा तें दिवन तिका सांबाळटात. तिच्या आवयच्या घरची म्हणजे तिच्या कुळारची तशेंच तिच्या पतीच्या घरची दोनी कुटुंबाची तिका बरें पालन पोशण दितात. हें चड गरजेचें. हातूंत 3 अवध्यो आटापतात तिच्या गर्भेस्तपणांत. पयले 3 म्हयने, ताचे उपरांत 3 म्हयने आनी ताचे उपरांतले बाळंतेर म्हणसरचे 3 म्हयने. ह्या 9 म्हयन्याच्या अवधेंत त्या गर्भेस्त स्त्रियेक कशें पालन पोशण करतात, कितली जतन घेतात ताचेर हुंदोवन तिजो बाळंतेर आनी तिच्या भुरग्याचे भलायकी हें जाता म्हूण आमी सांगेत. आनी ह्या हंताक लागाव आसची सवालां आमी आतां तुमचे मुखार दवरता. पयलें सवाल अशें आसा, गर्भेस्त स्त्रियेक खंयची सकट खाणां दिजय आनी खंयचीं खाणां दिवंक नजो. परतून सांगता, गर्भेस्त स्त्रियेक खंयची सकट खाणां दिजय आनी खंयचीं खाणां दिवंक नजो. दुसरें सवाल, भुरगें भुंय पडटस भुरग्याच्या काना लागीं पितुळेची वाटली बडोवची कित्याक. भुरगें भुंय पडटस भुरग्याच्या काना लागीं पितुळेची वाटली बडोवची कित्याक. तिसरें सवाल, वसय करची म्हळ्यार कितें आनी सेस दिवचें म्हळ्यार कितें. वसय दिवची म्हळ्यार कितें आनी सेस दिवचें म्हळ्यार कितें. चवथें सवाल, बाळशाक काद्र्याच्या बडयेचो दाग दिवचो कित्याक. बाळशाक काद्र्याच्या बडयेचो दाग दिवचो कित्याक. ही 4 सवालां तुमच्या मुखार आमी दवरल्यांत. ह्या रिवाजींक संबंदीत जवाबी तुमी सोदून काडन व्हिडिओ करन आमकां धाडून दी जाय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. मस्त जाणां कडेन तुमी विचारूंक पडटलें. विचारा, मलगड्या लागीं जाणवाय आपणाया, तांचो अनुभव विचारन व्हिडिओ करन धाडा. तुमच्या जवाबीक आमी राखून रावता. ह्या सवालांक जवाबी दिवंक निमाणी तारीख डिसेंबराची 15 तारीख.
आमची कोंकणी संस्कृती जगोवन दवरच्या ह्या वावराक तुमचो सहकार आमी आशेत बाळंतेर अवस्वराचे प्रायोजक आसात नोवा एंटरप्राइजेस केंबार आनी मुखल्या अवस्वरांकी तुमचे तावन उदार मनाच्या दानी तावन आमी कुमोक आशेत देव बरें करूं.